प्रजासत्ताक दिसा निमतान चिंबलकारांनी बांबोळी खर आंदोलन केलें। आमकां अजूनय स्वतंत्र मेळूंक ना। सरकारान आमचे हातपाय बांदून दवरिल्ले आसा। सरकार हो प्रकल्प रद्द करिना तो मेरेन उपोशण चालूच दवरतले। तशेंच आमची मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार 30 जानेवारीक करो या मरो म्हटल्यार महाआंदोलन करतले अशी शिटकावणी चिंबलकारांनी दिल्या। ह्या दोनूय प्रकल्प रद्द जाल्या उपरांतूच प्रजासत्ताक दीस मनयतले अशी भूमिका आंदोलन करप्यांनी घेतिल्ली आसा। मजगतीं चिंबलाचे तळे आनी जमनीचें सर्वेक्षण पुराय जातकीच येता ते मंगळारा आंदोलकांच्या शिष्टमंडळा कडेन परत चर्चा करतले। कोणेच गडबडीत निर्णय घेवचो न्हय, सगळ्यांनी शांतिकाय बाळगुची अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यान केलेलें आसा। भारताचे पद्म पुरस्कार हे देशातले सर्वोच्च नागरी सन्मान आसा। ह्या वर्सा भारत सरकारान पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण पुरस्कारांची घोषणा केल्या। हातूंतलो पद्मश्री पुरस्कार मुंबयच्यो फामाद बालरोग तज्ञ आणि नवजात शिशु तज्ञ डॉक्टर आर्मिदा फर्नांडीस हांकां फावो जाला। डॉक्टर आर्मिदा फर्नांडीस ह्यो मूळ गोंयच्यो। 1989 त्यो मुंबयत आशिया खंडांतली पयली मानवी दूध बँक स्थापन करपी म्हणून फामाद आशिल्ली। तांच्या ह्या कार्याक लागून शिशु वैजकी क्षेत्रात व्हड सुदारणा जाली। तांच्या ह्या वैजकी क्षेत्रांतल्या मोलादीक योगदाना खातीर पद्मश्री पुरस्कार तांकां फावो जाला। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें सैन्य दळाच्या 70 अधिकाऱ्यांक शौर्य पुरस्कार जाहीर केल्यात। भारतीय सैन्यातले आनी गोंयचे सुपूत लेफ्टनंट जनरल सुमेर इव्हान डिकुन्ना आनी लेफ्टनंट जनरल मायकल एंथनी जूड फर्नांडीस हांकां तांणी दिल्ल्या सेवे खातीर उत्कृश्ट नेतृत्वा खातीर परम विशिश्ट सेवा पदक तांकां फावो जाला। हे पदक असामान्य आणि विशेष सेवा प्रदान करपी लष्करातल्या अधिकाऱ्यांक दितात। लेफ्टनंट जनरल डिकुन्ना हाणें आपल्या कारकिर्दीत वेगवेगळ्या विभागात म्हत्वाच्यो जबाबदाऱ्यो पुराय केल्यात। तशेंच लेफ्टनंट जनरल मायकल एंथनी जूड फर्नांडीस हाणें भारतीय सैन्याची प्रतिमा वाडोवपाक योगदान दिल्ल्यान तांचो सन्मान केला। पुराय देशभरात 77वो प्रजासत्ताक दीस बडा उमेदीन मनयलो। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मानेस्तांच्या हस्तुकी झेंडा हुबोवन प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटयली। देशा सयत पुराय गोंयांत लेगीत प्रजासत्ताक दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो। वेगवेगळ्या वाठारांनी तशेंच कार्यालयांनी झेंडा हुबोवन तिरंग्याक मानवंदना दीत हो प्रजासत्ताक दीस 77वो व्हडा दबाज्यान मनयलो। मांद्रे पुलिसांनी मोरजे वाठारांत धाड घालून 4,72,000चो गांजा जप्त केला। ह्या प्रकरणात हावेरी कर्नाटकाच्या मोद्दीन तालेवेगार हाका पुलिसांनी रंगे हात धरलो। ताच्या कडल्यान सुमार 4.5 कोटीचो ड्रग्स जप्त केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोरजे घुवी वखदाची विक्री जाता अशी म्हायती पुलिसांच्या हातीक लागिल्ली। ह्या म्हायतीच्या आधाराचेर सांपळ रचून पुलिसांनी दुबाविताक रंगे हात धरलो। गोंयांत दिसान दीस कोयराचो प्रश्न वाडत आसा। असोच एक प्रश्न हेडगेवार स्कुला लागसार आशिल्ल्या
अय्यप्पा देवळाच्या वाठारात उप्राशिल्लो आसा। रातच्या वेळार लोक ह्या वाठारात कोयर हाडून उडयतात। ह्या रस्त्यावयल्यान यो वच करप्यांक तशेंच भुरग्यांक तोंडार हात धरून वचचें पडटा, नाक दामून हांगासल्यान वचचें पडटा, कारण की ह्या कोयराची घाणी सोंसपा नजो इतली ह्या वाठारात पातळिल्ली आसा। ओल्या कोयराक लागून पुराय वाठारात दुर्गंधी आनी अस्वच्छ वातावरण निर्माण जाल्लें आसा। ताका लागून शाळेंतल्या भुरग्यांच्या भलायके विशीं लेगीत प्रश्न उप्राशिल्लो आसा। कागाळ करून लेगीत संबंधितान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप पालकांनी केला। देखून संबंधितान ह्या प्रकारात लक्ष दिवन ह्या कोयराचो बेगोबेग विलो लावचो अशी मागणी सध्या जावपाक लागला आनी कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी हांगासर स्कुलाक वचपी जे भुरगे आसा तांच्या पालकांनी केल्या। प्रजासत्ताक दिसाच्या भावनेन आपल्या देशाच्या कल्याणा खातीर आनी समृद्धी खातीर सांखळी नगरपालिका गणतंत्र सप्तक तांच्यांनी मनयले। गणतंत्र सप्तक ह्या निमतान सोमार सावन शारांत कोयर पोरणे आनी गरजे भायर कपडे एकठांय करपाची मोहीम सुरू केलेली आसा। बेगीनूच ओल्या कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर शारांत बायोडायजेस्टेशन प्लांट सुरू करतले। तशेंच सॅनिटरी पॅड आनी डायपरांचो योग्य विलो लावपा खातीर इन्सिनेटर मशीन विकते घेतले। हाचे भायर फुडल्या म्हयन्यांत सांखळे बाजारात 1,500 जाणांक बसपाची ताक आशिल्ले सभाघराचे उक्तावण लेगीत जातले अशें नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हाणें सांगलें। गोंयांत शेतकऱ्यांक सदांच हवामानाच्या बदलावाक आनी जायत्यो येवजण्यो सारक्यो मेळनाशिल्ल्यान अडचण्यो सोंसच्यो पडटात। पूण शेतकार म्हटल्यारूच आमचे बळीराजा केन्नाच हार मानिनात। त्या हारीतूच आपली ही ताकद परतून सिद्ध करून कामाक लागतात। शेताक वचोवपाचें ते काम नेटान करतात। हे सगळे रात दीस कश्ट करून घामा कश्टान गळून इच्छाशक्ती आनी मनांत जिद्द आसल्यारूच हे शेत पिकोवप तांच्या खातीर शक्य आसता। हाचीच एक देख जी आसा ती सत्तरींतल्या साटरे गांवांत पळोवपाक मेळटा। साटरे हो सैमान नटिल्लो गांव, तशेंच क्रांतिकारी इतिहास आनी म्हादयच्या कुशीक वसिल्लो हो गांव। ह्याच गांवांत शेतकार विष्णू गांवकर आनी ताच्या फामिलीन उमेदीत वेगवेगळ्या तरेच्यो भाजयांची लागवड केलेली आसा। भाजयांची अंदू तांणी आगळी वेगळी अशी वालपापडेची लागवड केल्या। ह्या नादी तांणी स्ट्रॉबेरीची लागवड केल्ली। फाटल्या कांय वर्सां सावन सत्तरी वाठारांत बंद पडिल्ली पुरण शेती करपाक परतून सुरवात जालेली आसा। सहाय्यक प्राध्यापक डॉ प्रकाश पर्येकर आनी थळाव्यांच्या फुडारा खातीर हे पुरण शेत करपाक परतून सुरवात केल्या। दावतार, साटरे, शिरसावड्डे वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांनी शेतकामाक सुरवात केलेली आसा। कांय वर्सां पयलीं कडवळ ते गांजे वाठारांत म्हादय न्हंयच्या देगेर वट्ट 33 गांवांनी पुरण शेतां करताले। सुमार 500 परस चड लोक पारंपारीक शेतांचेर निबून आशिल्ले। मात 2025 वर्सा उपरांत न्हंयचेर बंधारे उबारले। ज्या वाठारांनी लोक पुरण शेतां करताले ती जमीन उदका पोंदा गेली। तशेंच बदलते जिणेची पद्दत, मानाय कामाऱ्यांचो उणाव आनी हेर कारणांक लागून ल्हव ही पुरण शेतां पुरायपणान बंद पडिल्ली। मात आतां परतून एकदां सत्तरी हांगासर पुरण शेताची ही करपाक तांच्यांनी पुरण शेतां करपाक सुरवात केलेली आसा। मंगळार सावन इंडिया एनर्जी सप्तकाक सुरवात जातली। 27 ते 30 जानेवारी मेरेन ह्या इव्हेंटाची 4थी आवृत्ती सुरू आसतली। ह्या प्रतिश्ठीत कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हणून केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी गोंयांत येवपाचे आसात। ह्या कार्यावळीत देशी तशेंच विदेशी कंपनी, उर्जा तज्ञ वांटेकार जातले। तशेंच नव्यान बांदिल्ल्या अत्याधुनीक अधिवेशन केंद्राचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं ऑनलायन पद्दतीन जातले अशी माहिती ONGCचे कार्यकारी संचालक साकेत गुप्ता हाणें दिली।
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यात गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. पुराय देशात आयज प्रजासत्ताक दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो. वेगवेगळ्या राज्यांनी प्रजासत्ताक दीस कशा तरेन साजरो केले हे आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. प्रजासत्ताक दिसा निमतान RSS नागपूर महानगर हांगासर संघचालक राजेश लोया हाणें RSS कार्यालयांत मुख्यालयात तेंचे राष्ट्रध्वज फडकायलो. ध्वजारोहण सभाघरांत उपस्थित RSS कार्यकर्ते आनी सदस्य देशभक्तीच्या भावनेन तल्लीन जाल्ले पळोवपाक मेळ्ळे. अशा तरेन हो तिरंगो हुबोवन तांच्यांनी ह्या झेंड्याक मानवंदना दिली. पुराय देशांत वेगवेगळ्या राज्यांनी आयज गणतंत्र दिवस म्हटल्यारूच प्रजासत्ताक दीस हो व्हडा दबाज्यान मनयलो. तशेंच RSS नागपूर महानगर संघचालक हे राजेश लोया हाणें RSS मुख्यालयात तिरंग्याक मानवंदना दिली. समारा 77वो प्रजासत्ताक दीस पुराय देशात व्हडा दबाज्यान साजरो जालो. हो गणतंत्र दिवस 1950 संविधान लागू जाल्ल्यान आनी भारताक सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून स्थापीत केल्ल्याचे स्मरण करीत हो प्रजासत्ताक दीस जो आसा तो पुराय देशात लोक मनयतात. 77व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हाणें कर्नाटक काँग्रेस मुख्यालयात तिरंगो हुबोवन झेंड्याक मानवंदना दिल्यो. सत्तावव्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान राजस्थानाचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हांच्यांनी जयपूर हांगासर बडी चौप्पर हांगासर राष्ट्रध्वज फडकायलो. तिरंगा हुबोवन तांच्यांनी झेंड्याक मानवंदना दिल्यो. ह्या कार्यक्रमा दरम्यान देशभक्तीचे वातावरण थंय फाकिल्ले पळोवपाक मेळ्ळें.
गोंया सयत वेगवेगळ्या राज्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कशा तरेन प्रजासत्ताक दीस मनयलो ताची ही खिणचित्रां. राजस्थानाचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हांच्यांनी लेगीत जयपूर हांगासर प्रजासत्ताक दीस मनयतना झेंडो हुबोवन झेंड्याक मानवंदना दिल्यो आनी प्रजासत्ताक दीस मनयलो. गुजराताच्या वडोदरा हांगासर तरणाटे स्विमर्स जे आसात तांच्यांनी तिरंगो हातान घेवन एक वेगळ्या विशिश्ट पद्दतीन स्विमींग करीत प्रजासत्ताक दिसाच्या निमतान झेंडा हातान धरून तिरंगा घेवन तांच्यांनी एक विशिश्ट पद्दतीन स्विमींग करीत प्रजासत्ताक दिसाची ही परबी भेटयली. आनी अशा तरेन ह्या स्विमर्सांनी वडोदरा गुजरात हांगासर झेंडा हातीन घेवन स्विमींग करीत तांच्यांनी एक आगळी वेगळी पद्दतीन हो प्रजासत्ताक दीस मनयलो. प्रजासत्ताक दिसाची ही कांय खिणचित्रां गुजरातांतल्या वडोदरा हांगासर ह्या तरणाट्या स्विमर्सांनी एक आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन तिरंगो हातीन घेवन स्विमींग करीत तांच्यांनी प्रजासत्ताक दीस मनयलो. जम्मू काश्मीरांतल्या श्रीनगर हांगासर कडाक्याची थंडी पडिल्ली आसा. कांय वाठारांनी झेर सुद्दां पडपाक लागलेलो आसा. अशातूच एकट्या तरणाट्यान प्रजासत्ताक दीस मनयता आसतना आपल्या आंगाचेर तिरंग्याचे रंग ताणें पेंट करून सगळ्यांचे लक्ष जे आसा ते आकर्शीत केले. व्हडा थाटामाटात श्रीनगर हांगासर लेगीत प्रजासत्ताक दीस मनयता आसतना कांय खिणचित्रां जी आसा ती सोशल मिडियाचेर बरीच व्हायरल जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. लाल चौक हांगासर घंटाघर म्हणून जो वाठार आसा थंय तिरंगा हुबयता आसतना एका तरणाट्याचे हे व्हिडिओ बरेच व्हायरल जाले. श्रीनगर हांगासर लाल चौक घंटाघर हांगासर तिरंगा फडकोवपाक एक ऐतिहासीक म्हत्व आसा. त्याच ठिकाणा वयले हे चित्र आशिल्ले. प्रजासत्ताक दिसाच्या निमतान देशभरात सुरक्षा वेवस्था जी आसा ती कडक तैनात केलेली आसा. जाका लागून जम्मू आनी काश्मीरांत लेगीत पूंछ ह्या वाठारांत भारतीय लश्कर जे आसा ते हाय अलर्ट मोडाचेर आसात. नियंत्रण रेषेचेर सुरक्षा कडक तैनात केलेली आसात. सुरक्षा सुनिश्चित करप ह्या खातीर सोद मोहीम लेगीत तांच्यांनी राबयल्ली आसा. अशा तरेन हे जवान जे आसात ते बॉर्डरीचेर सुरक्षा बजयता आसतना दिश्टी पडटात. फाटल्या कांय दिसांनीच जम्मू काश्मीरांतल्या कांय वाठारांनी बॉर्डरींचेर पाकिस्तानी वरवीं हे ड्रोन दिश्टी पडटाले. ताचेर पाळत दवरपा खातीर हे भारताचे जवान जे आसात ते सज्ज जावन तांच्यांनी ही पाळत कडक केलेली आसा. तांच्यांनी कडक नदर ह्या बॉर्डरींचेर आपली चालू दवरिल्ली आसा आनी सोद मोहीम लेगीत तांच्यांनी सुरू केलेली आसा. 77व्या गणतंत्र दिसा निमतान मुंबय शार जे आसात ते तिरंगाच्या रंगांनी सामके सजिल्ले पळोवपाक मेळटा. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विशेष असो ह्या तिरंगाच्या रोशनाईत रंगलेलो पळोवपाक मेळटा, जे मुंबय एअरपोर्टाचेर येवपी प्रवाशांचे लक्ष केंद्रीत करपाक लागिल्ले सद्या पळोवपाक मेळटा. जाका लागून मुंबयचो हो विमानतळ देशभक्तीच्या रंगान फाकून गेल्लेलो दिश्टी पडटा. मुंबय तशेंच दिल्ली आनी वेगवेगळ्या वाठारांनी सद्या तिरंगाची रोशणाई केल्ली पळोवपाक मेळटा. जाल्यार मुंबय शारांतल्या ह्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर ह्या खाशेल्या पद्दतीन तिरंग्याची जी रोशणाई केली, लायटिंग केल्ली, ताचें लक्ष वेधून घेवपा सारकें अशें चित्र सद्या ह्या एअरपोर्टाचेर तयार जाल्लें. प्रजासत्ताक दिसाच्या निमतान राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत अभूतपूर्व सुरक्षा अशी तैनात केलेली आसात. वेगवेगळ्या कार्यक्रम स्थळांचेर आनी महत्वाच्या ठिकाणांचेर कडक पुलीस आनी सुरक्षा तैनात केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. राजधानीच्या सगळ्या शिमांचेर लेगीत ही कडक सुरक्षा तैनात केल्ली. सुमार 15,000 पुलीस आनी लष्करी दळाचे जवान तैनात केल्ले. सुरक्षा दळ देशाच्या प्रत्येक कोनशाचेर बारीक लक्ष दवरून आसात.
तशेंच यमुना न्हंयचेर लेगीत हे पुलीस जे आसा ते यमुना न्हंयतल्यान होडयेंतल्यान कशा तरेन आपली निगराणी तांच्यांनी चालू दवरला हे पळोवपाक मेळ्ळें. अशा तरेचो कडक बंदोबस्त प्रजासत्ताक दिसाच्या फाटभुंयेर पुराय दिल्लीत पळोवपाक मेळ्ळो. यमुना नदीचेर लेगीत लश्कर दळ आशिल्ले जे होडयेंतल्यान पाळत दवरता आसतना दिश्टी पडले. गणतंत्र दिसाच्या सुवाळ्या खातीर उदयपूर हांगासर तिरंगाच्या उजवाडान हे शार जे आसात ते झगमगून उटिल्ले आसा. उदयपुराच्या नगर निगम कार्यालयाचे हे चित्र आसा जंय आकर्षित अशे तिरंग्याची लायटनिंग केलेली आसा जे सगळ्यांचे लक्ष वेधता. तिरंगाच्या रोशनाईत उदयपूर हांगाचे हे निगम कार्यालयाचे दृश्य आसा जे सोबीत अशे तिरंग्याच्या कलरान सजयल्ले पळोवपाक मेळटा आनी हो वाठार जो आसा तो पुराय तिरंगाच्या रंगान भरिल्लो पळोवपाक मेळटा. अशा तरेचे कांय वाठारांनी प्रजासत्ताक दिसाच्या निमतान आपल्या देशा प्रती मोग आनी देशभक्ती लोकांनी दाखयल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. गणतंत्र दिसाच्या निमतान दिल्लीच्या कर्तव्यपथ राजपथ हांगासर जी परेड जाता ती एक खाशेली परेड आसता. हांगासर वेगवेगळ्या राज्यांतले लोक ही परेड पळोवपा खातीर उपस्थिती लायता. गणतंत्रा प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडीत दाखयल्ली ही अर्जुन MK1 मुख्य युद्धाची टँक जी आशिल्ली ती स्वदेशी शान आसा जाची 120 मिलीमीटर राफाइल्ड गन जी आसा ती भारतीय सेनाच्या मारक क्षमतेचे एक प्रतीक मानले वता. अशा तरेन ह्या गणतंत्र दिसा निमतान परेडात दाखयल्ली अर्जुन MK1 ही मुख्य युद्धाची टँक ह्या परेडीचें आकर्शण थारली. कर्तव्यपथ दिल्ली राजपथाचेर जी परेड जाता ती खाशेले लोकांचे लक्ष वेधून घेवपा खातीर कशी सज्ज जाल्ली. हांगासर लोक व्हडा संख्येन वेगवेगळ्या राज्यांतले येतात आनी ह्या परेडीचो आनंद घेतात आनी आपल्या देशा प्रती मोग आनी देशभक्ती दाखयतात. आयज पुराय देशात 77वो गणतंत्र दिवस व्हडा दबाज्यान मनयलो. हो गणतंत्र दीस म्हटल्यार गौरव आनी उत्साहाचे एक व्हड योगदान जें आसा ह्या जवानांनी दिल्ले तांच्या खातीर आनी त्याच बरोबर संविधान लागू करपाच्या खातीर देशाक एक म्हत्वपूर्ण असो सुवाळो. ह्या वेळार पुराय देश दिल्लीत जावपी कर्तव्यपथाचेर म्हटल्यार राजपथाचेर जावपी परेडीक लोक व्हडा उमेदीन येतात आनी आपलो गर्व आपलो अभिमान जो आसा ताच्या प्रती व्हडपण दाखयता. कर्तव्यपथाचेर भारताचो दम जो आसा राफेलाच्या गर्जनेंतल्या आवाजांतल्यान जालो. त्याच बरोबर कर्तव्यपथाचेर प्रजासत्ताक दिसाच्या निमतान परेडात लश्कराच्या बायकर टिमीन आपली अद्भुत अशा स्टंटांतल्यान सगळ्यांचे लक्ष ओडून घेतले. महिला सैनिकांच्या ह्या टिमीन शक्ती प्रदर्शन करता आसतना बायकींचेर आपले धाडस आनी देशा खातीर समर्पण दाखयलें. प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडात लश्कराच्या बायकर टिमीन हे अद्भुत अशे स्टंटांतल्यान लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. महिला सैनिकांच्या ह्या टिमीन एक अद्भुत अशे आनी शक्ती प्रदर्शनांतले धाडस आनी देशा खातीर समर्पण आपले तांच्यांनी ह्या परेडीत दाखयले. 77व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान पुराय देश देशभक्तीच्या भावनेन भरून उटिल्लो दिश्टी पडलो. गुजरातांतल्या पोरबंदर हांगाच्या दर्यांत राष्ट्रध्वज उबारून ह्या कार्यक्रमात व्हडा संख्येन लोकांनी भाग घेतलो आनी देशभक्तीचो उत्साह तांच्यांनी हांगासर वाडयलो. गुजरात हांगासर 77व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान गुजरातांतल्या पोरबंदर हांगाच्या दर्यांत राष्ट्रध्वज तिरंगा हुबोवन कांय लोकांनी प्रजासत्ताक दीस मनयता आसतना अशा आगळ्या वेगळ्या
पद्दतीचो अणभव घेतलो आनी तांच्यांनी अशा तरेन हो प्रजासत्ताक दीस मनयल्लो पळोवपाक मेळटा. गुजराताच्या वडोदरा हांगासर लेगीत स्विमर्सांनी झेंडा हुबोवन कशा तरेन स्विमर्सांनी प्रजासत्ताक दीस मनयलो तेंय चित्र आमकां पळोवपाक मेळत. जाल्यार गुजरातातूच पोरबंदर हांगासर लेगीत कांय पेंवपी जे स्विमर्स आसात तांच्यांनी पोरबंदरांतल्या दर्यान अशा तरेचो प्रजासत्ताक दीस मनयलो. नये रायपूर हांगासल्या पुरखवती मुक्तांगण हांगासर जावपी रायपूर साहित्य महोत्सव 2026 हो छत्तीसगडाच्या समृद्ध कला संस्कृती आणि इतिहासाचे एक चैतन्यशील केंद्र थारिल्लें आसा. छत्तीसगड राज्याच्या रौप्य महोत्सवी निमतान आयोजीत केल्ल्या ह्या 3 दिसाच्या महोत्सवात देशभरातल्या साहित्यीक कलाकार आणि कला मोग्यांनी वांटो घेतलो. नया रायपूर पुरखवती मुक्तांगण हांगासर जावपी ह्या रायपूर साहित्य महोत्सव 2026 जो आसा तो छत्तीसगडाच्या समृद्ध कला संस्कृती आणि इतिहासाचे एक केंद्र थारिल्लें आसा. चैतन्यशील अशें केंद्र हेका म्हणूं येता. जम्मू आणि काश्मीरातल्या दौडा हांगासल्या उंचेल्या भागात फाटल्या 2 दिसां सावन चालू आशिल्ल्या झेलाच्या पावसा खातीर हो प्रदेश धवो फुल्ल चादरीन धापिल्ल्या वरी दिसपाक लागला, जाका लागून सर्वसामान्य जनजीवन जे आसा तें विस्कळीत जाल्लें आसा आनी तापमानांत व्हडा प्रमाणांत घसरण जाल्ली पळोवपाक मेळटा. डोडा हांगासर झेलाच्या दाट थराक लागून झाडां आनी घरां जी आसात ती ह्या बर्फान धापिल्ली पळोवपाक मेळटा, जाका लागून पर्यटन जे आसा पर्यटक हांगासर जे येवपी आसात तांकां मात्र हो झेल जो आसा तो आकर्शीत करपाक लागला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात मुखेल खबरो.
प्रजासत्ताक दिसा निमतान युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभा आड चिमलकारांचे बांबोळे खर आंदोलन. सरकारान बांधल्यात आमचे हात, प्रकल्प रद्द जावंक ना जाल्यार 30 जानेराक करतले महाआंदोलन. चिमलकारांची शिटकावणी. आशिया खंडात पहिली मानवी दूध बँक स्थापन करपी बालरोग तज्ञ आणि नवजात शिशु तज्ञ डॉक्टर अर्मिदा फर्नांडीस हांकां पद्मश्री पुरस्कार जाहीर. वैजकी क्षेत्रात तांणी दिला मोलादीक योगदान. भारतीय सैन्यात आशिल्ले आणि गोयचे सुपूत लेफ्टनंट जनरल सुमेर इवान डिकुन्ना आणि लेफ्टनंट जनरल मायकल अँथनी ज्यूड फर्नांडीस हांकां मेळ्ळा परम विशिष्ट सेवा पदक. उत्कृष्ट नेतृत्व आणि सेवे खातीर जालो सन्मान. देशभरात 77वा प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मानेस्तांच्या हस्तुकी झेंडो उबोवन भेटयली प्रजासत्ताक दिसाची परबी. मोर्जे गुवळे वखदांची तस्करी करप्याक मांद्रे पुलिसांनी केलो अटक. 4.72 लाखांचो 5.5 किलो गांजा केलो जप्त. आणि हाऊसिंग बोर्ड रामनगरी रस्त्या कुशीक उपरासला कोयराचो प्रश्न. घाणयारे वासाक लागून भुरग्यांच्या भलायकेचेर जातलो परिणाम. संबंधितांनी या प्रकारान लक्ष दिवन कोयराचो लावचो विलो. पालकांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. चिमल्या युनिटी